येता असो लोक कलाकार जो गोंयभर काश्टी मारून आपली कला सादर करता असो कलाकार युवा कलाकार परत एकदा सगळ्यांकडे मागता की ताळ्यो मारून आम्ही त्यांचे स्वागत करूया. शंभू देवानंद नाईक. दुधात नारे साय कशी सुनेक भल्ल्या वाय कशी माट रवळ घडी देवाचे रामाट आव्याचे ताळे आमाट रवळ घडी देवाचे रामाट रवळ घडी देवाचे रामाट आमाट रवळ घडी देवाचे रामाट आव्याचे ताळे आमाट सोप्या वले आजे तू किदे पळता अरे नातवा शिक पळता अरे सोप्या वले आजे किदे पळता अरे नातवा शिक पळता आमच्या गावात परंपरेच्या कमी 200-300 वर्सां हेचो महत्व आसा की जेन्ना आयज आमी सकाळच्या दिसाकसून जेन्ना गांवच्या भुरग्यांच्यो होळी हाडटा आनी आमी जमनीक घालता आनी ताका पुजा करता. आमचो भटजी आसा तो भटमाक पुजा करता. त्या निमित्तान थंयसर आमी होळयेक पयली उदो घालता. मागीर जेन्ना हांगासर आमी तशें खाट्या कोण स्पॉन्सर करता कोण डोनेट करता अशें करून हांगा खाटी आसता ते हांगासर होळी घालता आनी ते निमित्तान एक 9-9:30च्या निमित्तान गांवचे हिंदू हे भारतीय म्हाका दिसता पयली आसतली होळी जी हांगासर ट्रेडिशनल म्हटली जाता. सो ट्रेडिशनल म्हटल्या कारणान तशेंच जेन्ना लोक गांवची येता आनी ते उद्यासून धांवता जी पिढी आसा ते वायडा ते वयचे अशें करून ते ही आमी होळी घेता. तशेंच सातव्या दिसा गांवांचो गुलाल आसता तेन्ना आमी रंगमंचनी म्हणटा ते आमी सगळ्या गांवांनी घराघरांत वयता आनी रमता मेळो घेवन येता. तेन्ना सगळ्यांच्या घरा कडसून जें कितें कॉन्ट्रिब्युशन करता ते आमच्या देवस्थानाक आर्थीक मदत जाता आनी ते निमित्तान आतां जी होळी जाता ते निमित्तान सगळ्यांनी हेतून बरी हेतून फायदो घेवचो आनी हे जे आपले स्वता जे खंयतरी वायट पिडा आसा ते उद्यासून वयतली ते निमित्तान बरे भशेन ती धांवची कित्याक आमी नॉर्मली जे आहा म्हणजे शेवटेचो एंट्री आसता तशी ती एंट्री करून भितर येता आनी अशें केन्ना केन्ना तुका फाटसून तशें जावचें न्हू आनी अशेंच करून ही ट्रेडिशनल होळयेक अशें व्हडले निमित्तान जे सगळे तुमी हांगासर येयल्ले आसा आनी अशेंच फुडें करून अशें येवपाचें होळी आमची आदी बरे भशेन जावची म्हणटा आगे जाणटेले सोप्यार बसून किदे तू पळयता काष्टी मारून माझो नातू हो पळ गंज कटर घंटो वाजयता हे अरे सोप्या वयले आजे तू किदे पळयता अरे नातवा शिक पळयता अरे सोप्या वयले आजे तू किदे पळयता अरे नातवा शिक पळयता अरे वाजय गड्या ढोल वाजय शिगम्याच्या मांडार वाजय
इतिहास जर जाय न्हू जाल्यार आमचो आदलो अध्यक्ष श्री योगानंद नाईक हो तुमकां इतिहास दितलो. श्री योगानंद नाईक. भाई आम्ही पळयलां की नॅशनल गांवान बऱ्या तरेन होळी मनयली वयता. सगळो गांवचो लोक एक जाता, होळी जळयली वयता. हेच्या बद्दल थोडीशी म्हायती दी आमकां. माहिती म्हणजे कशें आहा की पयलीं सगळ्यात पयलीं 1991 आमची स्थापना जाली. तेच्या पयलीं पासून होळी आसली. त्या सायडीक म्हणटाले मागीर आमी मंडप बांदलो म्हणून आतां एवढ्या काडली. पयलीं आमी होळी जाता आमचें एक फाटल्यान बोतेल म्हणून आहा पळय थंयसून तेच्या हितूनसून ती होळी काडून भुरगे आमचे सगळे ती व्हरून तळ्यार व्हरतात. तळ्यार वचून मागीर सरळ अशी येवप आनी आमच्या हे देवस्थान आहा तेका 5 प्रदक्षिणां घालून परत आमी ही होळी हांगासर उबी करतात. विधिवत सारकी पुजा बिजा करून सगळें करून आनी मागीर ही होमखणाक आमी उजो घालता. उजो घालना फुडें मागीर तेचे वेगळे वेगळे सारके सायडीक तितून सगळे लोक सगळ्या धर्माचे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम कोण आसा ते सगळे त्या धर्माचे हिंदून वयता. पण कोणाक कसली इजा बिजा तसले आज पर्यंत कांय जाल्लें ना. ते खूब पयलींचें देवस्थान आहा. आमचें मेन देवस्थान म्हणजे हांगा आसा फाटल्यान आहा तें. मागीर आमी भुरग्यांनी आनी आमचे जाणटे आसा विष्णू आसा तेणी म्हाका फुडाकार घेतलो. बाकीच्या सगळ्यांनी हेंचो उरतो आसलो तेंच्यांनी चड पयलीं हांगासर फुडाकार घेतलो जाल्यार आमी तरी नवे भुरगे. मागीर आमी बरो प्रोग्रेस करून बरी उदरगत करून हे सगळें उबें केलें. कितली वर्सां जाली ही परंपरा चालू आसा? ही पयलीं पासून आहा. पयलीं आमी एक सादारण म्हाका आयडिया म्हणजे आमच्या परंपरा पयलींची आसा न्हू ही सादारण कोणाकूच खबर ना. पोर्तुगीज टायमा वयले आमच्या आसा आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट तेची स्टडी करून गेल्ली आसा. इतले आदले आसा पळय ते म्हाका दिसता बार्देजान पोर्तुगीजांचो हमलो जाल्लो तेन्ना आमच्या देवळां उद्ध्वस्त जाल्ली. तेन्नाची आतां कोणी येवन हांव तर कितें उलयता तेंच्यांनी येवन अवश्य पळोवचें. भरपूरचे लोक भुरगे आर्कोलॉजी स्टडी करतात येवन वयतात हांगा पळयतात. हे कितें तरी आसा हांगा खूब भरपूरचे आमचे देवूळ हांव भुरगेपणांत ते नासले थंय तेंच्यांनी येवन कोणून आमकां दाखयलें हांगा आसा म्हणून. देवूळ आसा म्हणून? हय देवूळ आसा. पयलीं हांव भुरगेपणांत आमी येताले आमची धाकटीशी घुमटी आसली हांगा. मागीर मदींच तेंच्यांनी येवन मांडलें आनी हांगासर आमकां बरेच एक खांबे गावले तेंची बुनयाद गावली आनी ते आमचें देवूळ तेंच्यांनी उद्ध्वस्त केल्लें. तेन्ना आमी गांवांनी हें आमच्या देवाचें नांवूच आमी दवरलें सर्वगाडी ग्रामस्थ देवस्थान. म्हणजे पुर्तुगेजाच्या टायमार हांगासर देवूळ खूब पयलीं देवूळ आसले. आमच्या गांवांत एक सुद्दां जो मनीस ना की सो त्या टायमार तेंच्यांनी ते मोडलेले. आमचो एक हे आसा की हो उत्सव होळी उत्सव पळय आसा तो आदलो वर्धापन दिन हे होळी आनी रामनवमी ही सगळ्यांक खबर आसता. होळी उत्सव केन्ना स्टार्ट जाता तो कोणाकूच खबर ना. म्हणजे देवळाचें अस्तित्व अजून आसा हांगासर? आसा. तुमी मातशें ते मातशें दाखयता आमकां? हांगा जाता. आमी एक 2 आमी फाटसून तरंगा बिरंगा जाताली अशें म्हणून आमी जेन्ना आर्किओलॉजिकल पळयला पळय तेन्ना कुंडीजातीन ताचो रेकॉर्ड आसा. तेन्ना तरंगा जाताली जात्रा जाताली पण ते आमचे धालो जाताले ते सुद्दां आमकां खबर आहा. आतां हे खांब्याचे मागीर आमी मातशें रिनोवेट केलें काय दिसपाक जाय म्हणून सारकें हांगासर बेर बीन सगळी आयकली हे आसा उरलेले थंयसर मागीर ते आमी हांगासर एक हांगासर आनी पयस आसलो तो मागीर हाडलो आमी हांगा. अच्छा. 1991 मागीर आमी ती स्थापना केली हांगा रवळ गाडी देवस्थान. हे आमकां पयलीं खूब जाग्यार प्रसाद बिसाद घेतले खूब पयलीं प्रसादाक आमी खूब जाग्यार भोंवले तेन्ना कळ्ळें हेचे हांगासून जेन्ना पळय बाटाबाटी जाली तेन्ना हितून पावले पाली अडवल पालीन हें देवूळ आसा रवळ गाडी म्हणून. तर लोकांक कितें जालां चडशे लोक थंय वयता कितें सांग तेंकां ते खबर आहा रवळ गाडी तेंचो देव ग्रामस्थ आमी सगळे ग्रामस्थ हांगा. नासदोळकार कामत त्याच्यानंतर चारी त्यांचो हो देव बरो तर ते मागीर चडशे थंय वयता सगळे प्रोग्राम जाता तेंचो कितें. पण आमी मूळ हे हांगासून ते शांतादुर्गा आनी कितें अशें 2-4 देवस्थानां मागीर थंयसर ती स्थानीक जाली. कित्याक हांगासून बाटाबाटीच्या टायमार रातोरात पळय म्हणजे अशें जालां हेची हें. पण देवस्थाना बाबतींत जर सांगशीत ना तुका जर सारको तुज्या भयंकर उलो मारलो काय ना तो तुका अवश्य खंय तरी तुका समाधान करून दिता इतक्या 100%.
तूं फक्त मना पासून सगळी तेजी सेवा करपाची आनी उलोत मारपाचो फक्त बाबा आज आपूण संकटान आहा आनी कितें जाला कितें एक्सिडंट जाला आनी कितें घडलां पळय तें पण तुज्या 100% तुका तुज्या मनाचें समाधान पोर्तुगेज मेळपाचो. काळातले जसे तुम्ही म्हटले की त्यांच्यानी जेन्ना हे देवस्थानाची विल्हेवाट लायलेली आणि मागीर हांगासरल्यान गेल्ले त्या टायमाचे अस्तित्व जे खांबे वगैरे त्यांच्या मूर्त्यो वगैरे अजून अशे सापडले तुमकां ना, कितें आतां कशें आमकां भंय दिसता. खाली खांबे मेवल्या पण आमी ते आर्किओलॉजीक बीन हाडून लागले खूब वर्सां पयलीं दाखयलें म्हणजे फाटल्या दिसांनी येवन गेले म्हणजे कशें आसताना आमी प्रसाद जेन्ना घेतलेलो पळय पण आमकां हांगासर आनी कांयच करूंक ना आसा तशेंच दवरपाचें आमी हे मातशें ब्युटिफिकेशन सारकें करूंक सोदताले सायडीक सगळें करून जाल्यार आमचे प्रसाद 2 फावटी प्रसाद केले 2 फावटी प्रसाद त्या टायमार असले तशे अजून मेरेन आसा आमी काय करता आमी फेन्सिंग केलां हे मातशें नितळ करता गेर बीन ते दिसोंक जाय लोकांक दिसांनी सगळें सारकें क्लियर दिसता फक्त हांगासर ते तेन्नाच्यान तुमी हे जे होमखण जे आसा हे होळयेच्या दिसांनी पेटयता कितें होळयेचे होळी फक्त ह्याच दिसांनी न्हय आतां आमी कितें करता हें जालें आतां आयज जालें की आमी आख्या वाड्यार भोंवता 7व्या दिसा आमची मागीर धुळवट जाता आमी वाड्यार भोंवता आमकां आनी बऱ्या प्रमाणे आमकां लोक प्रतिसाद दिता आनी बरो म्हणजे बरो हें जाता एमावंट बीन बरो जाता तो आमकां बाकी कामाक युटिलायज करूंक मेळटा न्हय येस म्हणजे आमचे सगळे भुरगे वाड्यावयले एक्टिव्ह जातात सगळे वाड्यावयले भुरगे बऱ्या प्रमाणे साथ दितात आनी लोक आमचे रोमटाक आख्खे साईनगर आसलेले अंजोना नासनोळा सगळे रवा गाडीचे रोमाट येतले आपल्या घरान दारान म्हणून रावतात मुद्दम रावतात आनी बरगोस अशी आमकां बरकोस म्हणजे बरगोसच आमी पळयता की ही खरे जे होमखण जे हांगासर तुमी पेटयतात आनी मागीर तेचे जे उज्या वयल्यान ते चलप वयता हे खंय तरी एक युनीक अशें हांगासर नाशनला गांवान अशें पयलें वयता हेचें रहस्य कितें म्हाका दिसता बार्देजान आसा बार्देज तालुक्यान एकूच अशें होमखण हय एकूच अशें होमखण हे रवा आनीक आसा हितून एकोशेन एक आसा म्हणून आमचे पयल्या तेंचे 2 दिसांनी जाता म्हणजे हे अशें होमखण की तेका कसलीच लोक आमचे हांगासर म्हापशा खंयच्या धर्माचो लोक भितरसून धांवतात तेन्ना आमी कशें आसता म्हणजे तुका शिवराक धरपाक जाय अशें बी कांय आसना येयलो उबो रावलो लायनीन काय तूं धांवपाचो आनी तुका कसलीच इजा जायना तितून असो एक देवाचो एक चमत्कार कसो आमच्या रवा गाडयाचो कोणूय येतात आनी कोण थोडे जाण तुमकां खबर आसता कोण नुस्तें खावन येतात आनी कितें करून येतात सगळे धांवतात सो ही परंपरा अजुनूय तुमी राखून दवरलेली आसा अशी आमी राखून दवरले आनी हे फावटी भुरग्यांकय आमी सारके बरे ट्रेन करून हे फावटी तरी चडान चड भुरगे आमच्या वांगडा सहभाग जाल्लो आसा आनी भरपूर भुरग्यांनी हे फावटीची होळी केले म्हटलें जाता आणि आमची आता इच्छा आहे हाच्या फुडें खरें म्हणटा जाल्यार की आता ह्या भुरग्यांनी हे पळोवंक जाय आनी सगळे हाच्या फुडें सगळे वेवस्थीतपणे आज पर्यंत आमचे देवस्थानाक इतके सगळ्या बाबतींत गोश्टी घडटा आज बऱ्या पैकी नाटकां जाता लोक पयसून येता नाटकाक सत्रांची 2 नाटकां जाता त्या नाटकाक लोक स्पेशली पयसून येतात कित्याक हांगासरली नाटकां बरी फामाद तो आमचो हांगासर देवस्थानाचो हे आसा तेच्या नंतर वाडदिवस जाता आतां अक्षय तृतीया आतां मागीर आमी एक स्थापना केली हनुमान जयंती आनी कसल्याच बाबतींत भुरगे जर सारके फूल सपोर्ट करून आमचे देवस्थान चलयता पण सगळ्या बाबतींत आमचो सपोर्ट आसता जाणटे आसा आनी ते खुबशे जाणां आतां जाम जाणटे सगळे फाटी जाता पण कसलोच प्रश्न ना निस्वार्थी प्रमाणे सगळे वेवस्थीत चलता आमची पिढी जी आसा सध्या पिढी जी आसा आमची तुमी आतां हांगासर तुम्ही पळयता ही आमची पयली पिढी दुसरी पिढी आमी उबी आसा तिसरी पिढी थंयसर वाजयता आनी चवथी पिढी आमची धाकटी आसा आतां तयार जाता ह्या गोश्टीचेर सो दॅट हे वार्षिक जे आसता पिढ्यान पिढ्या हे चलत रावतले अशें हो उत्सव जो आसा ह्याच नेटान भरभराटीन जावचो हीच आमची अपेक्षा आनी कांय ना लोक हांगासर येवचे आनी तेंच्यांनी हांगासर होळीचें दर्शन घेवचें तुम्ही पळयतात GNH.